मंगळार 28 माय 2024. मुखेल वळ. येता त्या काळान सासणीक जिवीत जोडटली. मियाळाक आदार. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत जेजू येता त्या काळांत सासणीक जिवीत कित्याक बासायता? कित्याक जेजू खरो पाटलाव करतल्यांक सासणीक इनाम दिवंक सोदता. कितें करचें? पवित्र पुस्तक वाचचें. देवाचें उतर आयकूंक, वाचूंक आनी नियाळूंक जिवितांत लावचें. ताका मानाचो जागो दिवचो, जावं घरांत आनी तुज्या काळांत. तेर्साचें मागणें करचें. सायबीण माय आमकां सदांच आदार दिता आपल्या पुताचो पाटलाव करूंक. ती आमकां सलामतीन पावयता. खासगी मागणें करूंक शिकचें. मागण्या वरवीं बापाच्या मोगाचे संपर्क साधना वरवीं हातयार जावचें. पवित्र आत्म्याचेर विस्वास ठेवूंक जिवितांत कितेंय निर्णय घेतना पयलीं पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवन ताचेर स्फूर्तेन जिवितांत फुडें वचूंक एकचार बांदूंक. संस्कारणी वांटो घेवंक. दर मिसांत वांटो घेवन जेजूचो पाटलावदार म्हूण सादेपणान जिवन आनी हेर संस्कारांनी ओदीक आत्मीक उमेद दाखोवन. क्रिस्ताक गोवायकी दी. गोवायकी उतरांतल्यान व पोरगोटणेंतल्यान दुसरी आमच्या वागणुकींतल्यान व सेवेंतल्यान दिवंक गरजेचें. हातूंतल्यानूच आमी खरी गोवायकी जेजूची दिवंक पावता. म्हजो थाराव, जेजूच्या भावार्थान वाडोवन प्रमाणीकपणान हांव जिवंक वावुरतलीं.